गोवा 365 च्या कोकणी खबराचित्रा देवकार हांव समृता कणगावकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो संवसार पाडवो. बरेच कडेन ह्या निमतान मेळ्ळी कार्यावळीची मेजवानी. दवर्ली नावेलच्या मांडोपा न्हंय जाल्या प्रदूषित. न्हंयत रेल्वे प्राधिकरणाचे सिवरेजीचे सोडटा उदक. वाठारांतल्यो बांयो आनी शेतांक धोको. उस्पून दियात न्हय, मागला थळाव्यांनी. दिल्लीच्या पुलीस प्रशिक्षण अकादमीत चल्ले ट्रेनिंग. गोंयकारांचोय आस्पाव. पूण ना धड रावपाक सुवात, ना धड जेवण. चल्ल्यात हाल. पळयात अंदर की बात दाखोवपी स्पेशल रिपोर्ट. माडेल थिये फातोडेर फुटली पोरणी पायपलायन. आयज सांज मेरेन वा फाल्यां सकाळ मेरेन पडटली जाग्यार, सांगले उदका विभाग अधिकाऱ्यान. पूण सरकारी पायपां परत परत फुटता कशी? लोक मागतात हाजी जाप. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. माडेल थिये फातोडेर पोरणी पायपलायन फुटली. आयज सांजे वा फाल्यां सकाळी मेरेन जाग्यार पडटली अशें संबंदीत अधिकाऱ्यांनी सांगले खरे. पूण पायपलायन फुटली कशी हाजी जाप संबंधितांनी दिवचीच पडटली, कित्याक तर कुशीच्या साबार वाठारांचेर ताजो परिणाम जाला. थिवी माडेला उदकाची पायपलायन फुटून रस्तो मुंगुरला. ताका लागून येरादारी अडचणीत आयल्या आनी तेच बरोबर वाठारांतल्या लोकांचे उदकाचेय हाल जाले. थिवी, म्हापसा, बस्तोडे, उस्कय, अंजुना, वागातोर, गिरी, सालिगांव आनी कलंगूट सारकिल्ल्या वाठारांत हाल जातले. बार्देसांतय ताचो मार बसतलो. पायपलायन रोखडीच दुरुस्त करतले अशें सांगले आसले तरी मुळात पायपा फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट वता. ताका जबाबदार कोण? ताचेर सरकार कारवाय करीत हय? होय प्रश्नच. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. सध्या सुमार 500 पुलीस दिल्लीच्या पुलीस प्रशिक्षण अकादमीत मुळावे प्रशिक्षण घेतात. तांकां बळिश्ट करपा खातीर हे प्रशिक्षण आसले तरी प्रशिक्षण अकादमीतल्या सूत्रांनी निर्शेवणी हाडपी म्हायती दिल्या. तांकां धड रावपाक सुवात ना, धड जेवण ना असली अवतिकाय आसा. गोंयचे 3 जाण हॉस्पिटलांत उपचार घेतात. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. दिल्लीच्या प्रशिक्षण केंद्रांनी रावपाची आनी जेवपाची सोय काळकूट येवपा सारकी आसा. पळयात हो व्हिडिओ. पुलीस उमेदवारांक दिल्ली पियोवपाच्या उदकांत किडे सापडल्यात. थाळी आनी कप धुवपाचो वाठार बुरसो आसा. टॉयलेटी एक तर बंद आसात वा पुरायपणान घुसमटून गेल्यात. दिल्लीचे अकादमीतल्या सूत्रांनी अकादमीच्या लागसार आशिल्ल्या उदकाच्या टाकींत जळारां भोंवप हे एक मुखेल चिंतेचें रजांव अशें सांगलां. आनी हो प्रशिक्षण अकादमीचो कॅम्पसाचो जनरल वाठार. पळयात.
राज्य पोलीस दळांतल्या नव्यान भरती जाल्ल्या दर एका गटाक खर मुळाव्या प्रशिक्षण सत्रां धाडटात. गोंयांत स्वताची पुलीस प्रशिक्षण अकादमी आसतना अंदू अतिरिक्त भरती जाल्ल्यान पुलिसांक 500 उमेदवारांक दिल्ली धाडचे पडले. पोरणे गोंयचे बेकायदेशीर बांदावळीचो निशेध करतना सध्या दिल्ली आशिल्ल्या गोंयच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली प्रशिक्षण शिबिरांतले अवतिकायेचेर निशेध केलो. आयकयात. आमी आमचे गोयचे जे भुरगे हांगा पुलीस ट्रेनिंगाक येयले तेंची आमी चौकशी केली आनी चौकशी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की तांकां प्रॉपर फूड बीन सारकें मेळना म्हणून. पुलीस ट्रेनिंग ही कशी आसता, पुलीस ट्रेनिंग इज अ टफ जॉब सारको. कोणें कंप्लेंट करपाक जायना. तुमकां जर कंप्लेंट करपाची जाल्यार तुमी पुलीस जॉईन जावपाक जायना. पूण आतां जाल्लेलें आहा कितें, थोडे भुरगे गोंयांत आसा ट्रेनिंगेक वाळपय आनी थोडे भुरगे हांगा धाडल्यात न्हू. सो हांगा तांकां प्रॉपर हायजीन ना म्हणून तांकां उलटे बिलटे बीन येवपाक लागले. आनी खरेंच मनीस जर सायडीक जर नाका जाल्यार गू माती गोबर आहा जाल्यार जेवंक शकना. ती परिस्थिती हांगासर आसा. आमी वचपाक भितून ट्राय केल्ली पूण आमकां मेळोंक ना. हांव सरकारा कडेन एकूच मागता, तांकां बरेंतले बरे पद्दतीचें मातशें जेवण दिवपाचें. ट्रेनिंगा बद्दल आमी कांय उलोवंक शकना कित्याक आमकां रायट ना उलोवपाक, पूण तांकां जेवण बरें दिवपाचें ही आमची एक कळकळीची विनंती आमच्या सीएमा कडेन. हांव मागता सरकारा कडेन की त्या भुरग्यांची काळजी घेवची. ते गोंयकार भुरगे, तांकां बरें जेवण दिवचें. शक्य आसल्यार गोंयच्यान 1-2 कूक व्हरचे आनी आठवड्यान निदान एकदां तरी तांकां गोंयचें जेवण दिवचें. ही म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा. जे भुरगे 500 भुरगे 500 भुरगे खंय हांगा हाडून दवरिल्ले आसा दिल्ली हे ट्रेनिंग सेंटरांत आनी 300 खंय वालपय दवरल्या जाल्यार सगळ्यांनी एक कडेन दवरपाक जाय आशिल्लें. पूण ते सोड, पूण हांगा जे भुरग्यांक दवरला 30 जाण भुरगे खंय हॉस्पिटलांत आशिल्ले. म्हाका दिसता कालीच डिस्चार्ज जाल्ले आसा. एकलो आनी भुरगो खंय इतले ताच्यान जायना आशिल्लें की ताची खंय जीब आशिल्ली की भितर गेल्ली आनी ऑनेस्टली स्पिकींग की दे हॅड टू रिमूव इट आउट. एंड वॉट आर टॉर्चर आयकूंक आयला ते भाशेन ट्रेनिंगाक दे आर व्हेरी स्ट्रिक्ट. यू आर नॉट सपोज टू कंप्लेन. थोड्यांनी कंप्लेन केलें की हायजीन सारकें ना म्हणून. पथेटिक कंडिशन्स ऑफ द टॉयलेट, पथेटिक कंडिशन ऑफ द फूड सर्व्ड. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दवर्लेच्या नावेलची मांडोपा न्हंय उदेता. हे न्हंयत रेल्वे प्राधिकरणाचे सिवरेजीचे उदक सोडटात. ते भायर न्हंयचे कुशीच्या घरांतले सिवरेजीचे उदक हातून सोडटात, जाका लागून वाठारांतल्यो बांयो आनी शेतांनी उदक वतात. शेतकारांक भोव त्रास सोंसचो पडटात. जाता तितले बेगीन ही न्हंय उसपुची थळावे मागतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज जो आसा वो वर्ल्ड वॉटर डे आसा आनी ह्या वर्ल्ड वॉटर डेयाक आज नावेली मांडप नावेली हांगा काही लोक जे हांगा जमले तेणी एक बारीकशें प्रोटेस्ट केला आनी तेणी सांगला की ही जी नावेलीची न्हंय आसा ही दवर्ले साकून आयले कडेन आसा आनी जेन्ना दवर्लेच्यान येता तेन्ना हेजी पयलीं ती बरी आसली पूण आतां ही जी न्हंय आसा ही खूब पोल्यूट जाले कडेन आसा आनी हेजी पोल्यूट जावपाचें कारण म्हळ्यार ही रेल्वे थंय रेल्वेची जे यार्ड आसा थंय सगळे गाडी धुतात, गाडयांची मरम्मत करतात आनी सगळे सर्विसींग करतात आनी हेजे जे उदक आसा आनी रेल्वेची जे क्वॉर्टर्स आसात हेणी सगळी जी सिवरेज आसा ही हितून सोडले कडेन आसा. जे धुता तें पाड्या उदक आसा हें ह्या हितून येता न्हंयक येता आनी ही न्हंय पोल्यूट जाल्ले कडेन आसा आनी हेजे खातीर जे हांगचे जे शेतकार आसात तांकांय खूब त्रास जातात. तांकां शेत रोवपाक मेळना या भाजी रोयतात तांकां भाजी रोवपाक मेळना की हात पीस पांये सगळे फुट्टात. म्हणून आज लोकांनी सरकारा कडेन एक अपील केला पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेजी एक इन्स्पेक्शन करचें आनी हें उदक टेस्ट करचें म्हणून आनीक लोकांक बरी उदक हांगा दिवचें आनी ही न्हंय जी आसा ही डिसिल्टिंग करची म्हणून. आमी अशें आयकलां की ह्या न्हंय डिसिल्टिंग करपाचें ऑलरेडी एक ऑर्डर जाले कडेन आसा. आतां ती आजुनूय आमचे कडेन पावली ना पूण पावतरी आमी तुमकां दाखयतले आनी तेजेर परते आमी उजवाड घालतले. आनी आयज जावन आसा 22 मार्चाची आनी आयज वर्ल्ड वॉटर डे. सो आमगे सगळो लोक येयलोलो हिंगा. सो आम्याक आमची ट्रिब्युटरीज आहाय ही आतां ही ट्रिब्युटरीज आमी सांबाळूंक जाय. ताका लागून आमी सगळे मुखार सरले आनी आमी येयला म्हणजे सरकाराक एक मॅसेज दिताय की ह्यो आमगेले ट्रिब्युटरीज आहाय त्यो मातशें सांबाळपाक. सो पयलीं सद्या ही ट्रिब्युटरी ही आमची न्हंय आहा ती ओरिजिनेटेड फ्रॉम दावल्ली. सो दावल्ली थिंगा जाय झोरयो आसताली ते झोरयाक वचोन तें उदक देंवतालें आनी हे सायडीन सारकें सावाळयतालें. पूण आतां
तेजी परिस्थिती अशी जालो आहा की आमगेल्या रेल्वेन आदले तितून सोडो आहाय ड्युटी सोडो आहाय सो ती पोल्युटेड जालो आहा सो पोल्युशन बोर्डान मातशें हेजेर लक्ष घालचें आमगे एक सांगणे आहलें तेमी ते सगळें ते एक टँक बांदपाचें आनी तेणी तें उदक त्या टँकान घालून तेणी तें साफ करून त्या मागीर आमगेल्या दुसरे कडेन एक सिवेज प्लांट तितून धावपा जाता तें करून जाता हे रेल्वेन केला रेल्वेन हें करूंक जाय तेमी आतां कितें केलो ही सारकी पोल्युटेड डायरेक्ट हें केलो आहा तेणी रेल्वे उदकान पोल्यूट जाली होय रेल्वे उदकान आनी तेंगे सगळे सिवेज बी सगळे हेतून येता आनी दुसरें म्हणचें कितें हिंगा लोक आतां कितें लोकांक कितें सिवेज आख्खी डायरेक्ट गायल्या घर आनी सायडीन घर बांदलें तेणी सगळी सिवेज तेंगली डायरेक्ट हितून येता आमगेल्या सिवेज हितून रिवरां येता सो आनी हें उदक पिड्यार जालो आहा सो हिंगा लोक कोश्टी लोक आमगेले शेत रोवपी लोक भाजी रोवपी लोक सो तेंका तें आंग फुटता की आनी कितें जाता आनी सायडीन सगल्यो ज्यो हे नाही आमगेल्यो न्हंय त्यो बांयो त्यो सगल्यो पोल्युटेड जालो आहाय सो पोल्युशन बोर्डान मातशें हेजेर लक्ष घेवचें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि भक्ती पै बाळगी. संवसार पाडवो हिंदू समाज नव्या वर्साचो पयलो दीस मानतात. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक घरामुखार गुडी उबी करतात. कांय कडेन ताका गुडी पाडवोय म्हणटात. गोंयांत ह्या निमतान जायत्यो कार्यावळी जाल्यो. मारुया एक नदर. सनातन हिंदू धर्म की निर्गुणी सुंदर आहे राम श्री राम जय राम जय जय राम. दुरी आम्ही ओडून व्हरता आणि तेजेर आम्ही ते आज म्हणजे फाल्यां पाडव्याच्या आदले दिसा आमी दुरी ओडटा. ते दुरी ओडून आमी गांवची गुडी म्हणजे टोटल जो गांव आसा पळय ती गुडी आमी त्या दुर्गाचेर उबी करता. आणि आमच्या गांवांत अशी प्रथा आसा की प्रत्येकाच्या घरान गुडी ना. बरें जुने परंपरा आयची न्ही ती. पदराची मिरवणूक आसता आणि मागीर आज सकाळी फुडें येवन आमी हे सावरीचें झाड आसा त्या सावरीचें झाड कट करता आणि रंगपंच आमी गुलाल खेळत विठोबा देवा कडल्यान ज्या जाग्यार आमी कट केल्ले आसा थंय सुवारी वाजयत घेवन येता. सावरी पासून आमी मारता आणि जे गांवान आमचे कवळे सायडीच्या सावर आसा न्ही ती सावर आमची. पाडव्याची हार्दिक शुभेच्छा तुमकां. विद्याबलं देवबलं देव लक्ष्मीपते वेगं स्मरामि. ॐ नर्यप्रजां मे गोपाय
अमृतत्वाय जीवते वादळाची देवती पणभान ध्येयाचे असू दे. क्षत्रिय कुलावताचा सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज पुलकित यामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी. आपल्याला कदाचित माहिती नसेल, आपल्याला कदाचित आज कळणार नाही, पण आजपासून काही वर्षानंतर कदाचित आपल्या हयातीत, कदाचित आपल्या नंतर काही लोक जे येतील आणि तेव्हा म्हणतील की खरंच हे जे शतक आहे हे भारतीय रेनिसान्सचं शतक असेल. पद्मश्री विभूषित धर्मभूषण सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की वैदिक सनातन हिंदू धर्म की तपोभूमि की व शांतता राखतो त्या भक्तावर प्रसन्न होऊन मी त्याला धन देते. पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति. मंगल स्नान करून ब्राह्मणासह देवांची व गुरूंची पूजा करावी. नक्कीच ते जगाचं आकर्षण आहे, परंतु जी काही खरी ओळख आहे गोव्याची ती जनापर्यंत पोहोचावी यासाठीचा हा प्रयत्न सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींचा आहे. आमच्या परंपरांची आणि आमची जी देवभाषा संस्कृत आहे तिची त्या ठिकाणी जी आहे तिची जाणीव करून देणं, परिचय करून देणं, जागृती करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे आणि म्हणून त्यासाठीच हा मुद्दा आम्ही गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारतात 1134 जाणांक कोरोनाची लागवण जाल्ल्यान सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 7026 जाला. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान बुधवारा दिल्ल्या आंकड्यांतल्यान दिसून आयला. 5 जाणांक मरण आयिल्ल्यान कोविडाक लागून मरप्यांचो आंकडो 5,30,813 जाला. छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात आणि महाराष्ट्रात दरेकी एकल्याक मरण आयला. केरळात एकल्याचो बळी गेला. महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, तमिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक ह्या 6 राज्यांनी कोविड-19ची लागण जावची न्हय ताचेर आळाबंद हाडपाक यत्न करचे अशें केंद्रान आयतारा सांगले. व्हायरस हो रोग राज्याक खर सादुरताय बाळगुपाक लागल्या. फाटल्या कांय म्हयन्यांत भारतात कोविड-19 दुयेंतींचो आंकडो बरोच उणो जाला अशें नदरेक आयला. फाटल्या कांय सप्तकांत देशांतल्या कांय वाठारांनी दुयेंती वाडल्यात. 8 मार्चाक सोंपपी सप्तकांत वट 2082 दुयेंती मेळ्ळे आणि 15 मार्चाक सोंपपी सप्तकांत हो आंकडो 3264 चेर पावलो. भारतात 1134 नवे कोरोना दुयेंती, सक्रिय केसी वाढून 7026 चेर पावल्यात. केंद्रीय भलायकी मंत्रालय. दिसपट्टी पॉझिटिव्हिटीचे 1.9% नोंद. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी 0.98%. छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात आणि महाराष्ट्रात दरेकी 1 आणि केरळात 5 जाणांक मरण. एकूण मरप्यांचो आंकडो 5,30,813. केरळात कोविड-19 दुयेंतींचो आंकडो वाडला. चड प्रमाणात दिसपी लक्षणां जोर, सुकी खोकली, फोडाफोड. हेर लक्षणां उणी दिसतात पूण आसात ती अशी: नाकात खाज, दोळे जळजळटात, तांबडो दोळो,
ताळो दुखप, तकली दुखप, स्वायू वा धोपरा दुखप, कातीचेर तरातरांचे फोड, मळमळ वा ओकारे येवप, हागवण, थंडी वा घुवळ येवप, खर कोविड दुयेंसांची लक्षणां, श्वास घेवपाक त्रास जावप, भूक उणी जावप, हड्ड्यांत चड दुखप वा चेपण येवप, चड तापमान 38 डिग्री सेल्सियस परस चड, हेर उण्या प्रमाणात दिसपी लक्षणां, तिडक येवप, बेशुद्ध जावप, केन्ना केन्नाय आळस येवपा कडेन संबंदीत आसता. हुस्को, ताण, न्हीद खळप, चड गंभीर आनी दुर्मीळ तंत्रिका तंत्रांची गुंतागुंत जशे स्ट्रोक, तकली भयंकर दुखप, कितें जतनाय घेवपाची. दोग जाणां मदीं अंतर राखप, मास्काचो वेवस्थीत वापर, घराघरांतले कुडीत मेकळे हवामान दवरप, गर्दी आनी लागचो संपर्क टाळप, हात नेमान धुवप, खोकली आयिल्ल्यार रुमाल धरप. गोंयांतय 24 नवे कोरोनाच्यो केसी मेळ्ळ्यात. तातूंतले 8 जाण बरे जाल्या. 23 जाण होम आयसोलेशनात, एकलो हॉस्पिटलात उपचार घेता. 473 चाचण्यो घेतल्यात. 125 एक्टिव्ह केसी, 98.40 रिकव्हरी रेट, मरप्याच्यो घडणुको ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. नागवा खेळा ग्राउंडार जाल्ले रेलिगेशन लीग फुटबॉल मॅचीत गार्डियन एंजल्स एससीन 5 गोलांच्या थ्रिलरात वेळसाव एससीक हारयले. वेळसाव एससीन सुरवेक अर्धा पयलीं 2 गोलांनी फुडाकार घेतलो. गार्डियन एंजल्स एससीन मात दुसऱ्या अर्धात 3 गोल करून जैत मेळयले. पळयात मॅचीतले कांय रोमांचक खीण. गोवा 365 खातीर संदीप टोळेकार, सुभाशीश गोळेकार आणि ओमकार देशप्रभू. आयएमडीच्या हवामान अपडेटा प्रमाण फुडले 2 दीस 2 डिग्रीन वा ताचेय परस चड उष्ण हवामान अणभवपाक मेळटले. चडीत तापमान 35च्या लागसार उरतले जाल्यार उणे तापमान 20 ते 25च्या लागसार उरतले. वाऱ्याची दिका बदलल्या असल्या तरी पावसाची शक्यताय ना. आयएमडी सांगता ते प्रमाण बिरेस्तारा उष्ण आनी सुको वतलो. चडीत आनी उणे तापमान 34 आनी 23 डिग्री सेल्सियस सुरू येता. बुधवारा प्रमाण ह्युमिडिटी वाडली जाल्यार परत एकदा गरमी वाडू येता. सांजेची कुपां सोडली जाल्यार मळब तशें मेकळें दिसतलें. दर्या देगे खातीर हवामानाची कसलीच शिटकावणी ना. 26 तारखे मेरेन सुकें वातावरण. बिरेस्तारा सकाळी कांय सुवातींनी धुवेशें वातावरण. चडीत आनी उणे तापमान 34 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 2 दिसांत चडीत तापमानात 2 डिग्रींनी वाड. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.